मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सोमारा पयल्या टप्प्यातले खातें वाटप केलें। राज्यपाल मृदुला सिन्हा गोंया भायर आशिल्ल्यान खातें वाटपाक कळाव जालो। सध्या दरेका मंत्र्याक एक खातें दिलां। मनोहर पर्रीकारान आपले कडेन अर्थ, गृह, कार्मिक, जीएडी, विजिलन्स आनी ट्रान्सपोर्ट दवरला। सुदीन ढवळीकार सार्वजनीक बांदकाम खातें, विजय सरदेसायाक टीसीपी, फ्रांसीस डिसोजाक नगर विकास, बाबू आजगांवकाराक पर्यटन, रोहन खंवट्याक रेव्हेन्यू, पांडुरंग मडकयकाराक पॉवर, गोविंद गावडेक कला आनी संस्कृती, विनोद पालयेकाराक WRD, जयेश साळगांवकाराक हावजिंग बोर्ड। मुख्यमंत्री धरून 10 मंत्र्यांनी मंत्रालयात आपापल्या चेंबराचो ताबो घेतलो। मनोहर पर्रीकारान लक्ष्मीकांत पार्सेकाराच्या 101 नंबर कॅबिनाचेर ताबो घेतलो। सुदीन ढवळीकारान ताचेच 202 नंबर कॅबिनाचो ताबो घेतलो। विजय सरदेसायान राजेंद्र आल्लेकाराच्या 205 कॅबिनाचो ताबो घेतलो। फ्रांसीस डिसोजान ताचेच 105 कॅबिन नंबराचेर ताबो घेतलो। बाबू आजगांवकारान दीपक ढवळीकाराचे कॅबिन नंबर 207चो ताबो घेतलो। रोहन खंवटेन NRI आयुक्त डॉ. मिस्किता हाचे 103 नंबर कॅबिनाचो ताबो घेतलो। पांडुरंग मडकयकारान दिलीप परोळेकाराचे कॅबिन नंबर 204चो ताबो घेतलो। गोविंद गावडेन दयानंद मांद्रेकाराचे कॅबिन नंबर 104चो ताबो घेतलो। विनोद पालयेकारान आवर्तान फुर्तादाचे 201 कॅबिन नंबराचो ताबो घेतलो। जयेश साळगांवकारान महादेव नायकाचे कॅबिन नंबर 203चो ताबो घेतलो। मुख्यमंत्र्या कडेन आतां 2 कॅबिनेट बर्थ रिकामे आसा आनी सगळ्या महामंडळाचेर चेअरमॅन नेमपाचे आसात। एप्रिलाच्या पयल्या सप्तकात कॅबिनेट विस्तार जातलो म्हूण भाजपांतली सुत्रां सांगतात। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।